Sorvespora ekляц Teva, sasnang noman tuka. Sorvespora ekляц Teva, sasnang noman tuka. Tumbo vorto, tumpo dvedar, tuji moima, soglang fangta. Tumbo vorto, tumpo dvedar, tuji moima, soglang fangta. Sorvespora ekляц Teva, sasnang noman tuka. Sorvespora ekляц Teva, sasnang noman tuka. तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार दिता. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आदी फुडेंच, कित्याक व्हडा भक्तीन तुमी ह्या मिसान वांटो घेतात. कित्याक तुमकां सायबाचो मोग आसा म्हणून. आनी सायब, गोंयचो सायब आमकां सगल्यांक राखता आनी सांबाळटा. तुमची खाजगी मागणी इंतेसां आसात ती मनांत दवरात. आनी घरा रावनूच ह्या मिसान वांटो घेतना जेजू तुमकां सगळें बरेंपण फावो करतलो. ह्या मिसाचें जे खरीत इंतेसां आसा तें मनांत धरून ह्या मिसान आतां भक्तीपणी आमी वांटो घेवया. सगळीं जाणां दोळे धांपया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं, तुमचेय सगळें आसूं. भयणीनो आनी भावनो, खूब फाटीं अशें आमच्या जिवितांत घडलां की देवाक आमी उलो मारला आनी देवान आमचें आयकोंक ना अशें दिसलां आमकां. तेन्ना आमी ताचेर शीण केला. पूण मागीर आमी पळयलां कशे भाशेन देव आमचे बरोबरूच आसलेलो. आमकां जाय पळय तसो तो आमकां मेळोंक ना, पूण ताचे येवजणे प्रमाणे तो आमचें सगळें सदांच आसलेलो. हें पातक मागीर आमकां कळ्ळ्या उपरांत आमकां दूख भोगता. आनी हे भाशेन आमी दुसऱ्याय बरोबर तशेंच केलेलें आसा. दुसऱ्यांक आमी समजोंक ना, मागीर समजल्या उपरांत मागीर आमकां दूख भोगता. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, असलें पातक आतां आमी कबूल करया आनी देवाचें बोगसणें मागया. सर्वेस्परा आमची काकळूत कर, कित्याक तुका आमी अपमान केला. सर्वेस्परा तुजी काकळूत आमकां दाखय आनी दयेन आमची सोडवण कर. सोरपोदेदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां सोडयलें आनी तूं आनी तुजीं आपणायलेलीं भुरगीं केल्याय. तर आमचेर, तुज्या प्रितीच्या भुरग्यांचेर दयेन दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी बावाड दोत्तांव देखून खरी स्वतंत्रताय आनी शासनाचें दायज जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनांक. आमेन. देवाचें उतर आयकोया. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. शिस्सांची संख्या वाडत वेताना ग्रीक उलोवपी जुदेव दुसऱ्या जुदेवांचेर गुणगुणूंक लागले. कित्याक? दिसपटे सेवेंत तांच्या विद्वानांचेर विसर पडटालो. ह्या खातीर 12 जाणांनी सगळ्या शिश्यांची एक जमात आपयली आनी तांकां म्हणलें, देवाचें उतर कुशीन दवरून
जेवण वांची सेवा आमकां बरी सोबना. त्या पासत तुमी भाव भयणीनो तुमचे मदल्या बरोबर मान आसलोल्या पवित्र आत्म्यान आनी जाणवायेन भरलेल्या 7 जाणांक वेंचून काडात. हें काम तांच्या हातांत सोंपोवचें आनी आमी सगळो आमचो वेळ मागण्यांक आनी देवाचें उतर परगटचें काम कोत्तेले हांव. ही येवजण सगळे सभेन मानून घेतली आनी भावार्थान आनी पवित्र आत्म्यान भरलेल्या इस्तेवाक वेंचून काडलो आनी ताचे बरोबर फिलिपाक, प्रोकोराक, निकोनाराक, तिमोनाक, पार्मेनासाक आनी आंतियोक्याच्या नवशिसा निकलावाक. हांकां तांणी धर्मदुतां मुखार व्हेले आनी मागणें करून तांचेर हात दवरले. सर्वेस्पराचें उतर शिंपडत वेतालें आनी जेरुसलेमांत शिश्यांची संख्या वाडत वेताली आनी पुष्कळ याज्ञिकांनी पर्यान भावार्थाक वेंग मारली. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा मुखार संतोशाचे उल्हास सोडात. प्रमाणीक काळजांच्या मनशांक असली वाखाणणी सोबता. सितार वाजोवन ताका दिनवासात. 10 तारांची किन्नोरी धरून ताका सतगितां गायात. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताचीं कर्तुत्वां विस्वाशीपणाचीं. नीत आनी प्रमाणीकपण हीं दोनूय ताच्या मोगाचीं. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. उद्गार. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशेर आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात ताच्या माय मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतलीं सोडयतलो. तोच तांकां दुखोळाच्या काळार दानोड दितलो. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. सोगटा संवसाराच्या रोसणारा जेजू दोयाळ सोडवणारा आमचे खातीर खुर्सार मेलोय मोहिमेंत पुनर्जीवन जालोय. सर्वेस्पराक जय. सर्पदेदात देवा म्हजें ओंठ आनी म्हजें काळीज नितळ कर. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं. तुमचेंय सवें आसूं. जुआंवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमान तुका सोम्या. सांज जातोच सीस दर्या शिंगेले. एका ओड्यार चोडले आनी काफारनामांक वचूंक दर्या उतरूंक लागले. जेजू तांचे सरशें पावचे आदीं काळोख जालो. झणझणीत वारो सुटलो आनी दर्या उचांबोळ जावंक लागलो. सुमार 3 की 4 किलोमिटराची वाट तांडून काडतोच तांणी जेजूक दर्याचेर चलता आनी ओड्या लागीं पावता तो देखलो. तांकां बें दिसलें पूण ताणें तांकां म्हणलें, हांव तो, भियो नाकात. तेन्ना ते ताका ओड्यांत घेवंक करताले पूण थंयच्या थंयच ते वेताले ते तोडीक ओडें लागलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. आयज आमी पळयता कशे भाशेन
शीस आपणाच्यो वस्तूंकी पोलतोड मारताले आनी पोलतोड मारतना वाऱ्याक लागून ताका चडशें फुडें वचोंक जायना जालें. पूण जेजू तांचे बरोबर आयल्या उपरांत रोखडेच ते वेता पळय थंयसर पावले. आमच्या जिवितांत तशें घडलां आसतलें. आमी खूब वावुरता आनी आमकां अशें दिसता की तें निर्फळ जालेलें आसा. घडयेक आमी ताका आमचे बरोबर घेवंक ना, वो घडयेक आमी ताका घेतला जायत, पूण आमी ताचे बरोबर आसोंक ना, ताचें आयकूंक ना, ताचें समजोंक ना. अशें खूब पाटी आमच्या जिवितांत घडटा. तेन्ना आमी शीण कोत्ता. पूण आमी जाणो जावंक जाय की जेजू आमचेर आपले दोळे लायता आनी तो आमचे सरशी येता संकश्टांत आनी तो आमकां रोखडोच थंयसर वचोंक जाय पळय थंयसर पावयता. एकलो भुरगो आपलो अभ्यास कोत्तालो, खूब ताणें अभ्यास केलो आनी ताका अशें दिसलें की ताणें अभ्यास सारको करूंक ना. ताणें खूब प्रयत्न केलो, मागणें केलें. तो एकदम घाबरलेलो आसलो. परिक्षा दिली, ताणें सगळें जाता पळय तितलें दिलें, बरयलें, दीस केले आनी मागीर निकाळ उतरल्या उपरांत तो सारकोच थोटकलो. ताका इतले बरे मार्क्स मेळलेले की तो नकळो कशें जालें पळय तें. देवान ताका मदत केली म्हणून अशें ताच्या मनांत आयलें आनी ताणें देवाक भरपूर वाखाणलो आनी ताणें ताचो विस्वास अदीक दृढ जालो. हे भाशेन आमच्याय जिवितांत घडलां न्हय? तर आमी देवाक वाखाणलां न्हय? ह्या फुडें कसलेय स्थितीन हें वाचप जें आमकां सांगता तें मनांत दवरया. जेन्ना आमी वेता तेन्ना जेजू आमचे बरोबर सदांच आसा. तो थंयसर ना जायत, पूण तो आपल्या मागण्यांतल्यान आमच्या बरोबर आसा. हें आमी मनांत दवरया. आनी अशें जालें की ना मागीर कितें जाता, आमी गुणाचे मनीस जाता. बरे गूण आमचे सगळे उपजवतात. आमी पयले वाचपान पळयता थंयसर तांकां बरे मनीस जाल्ले. हे बरे मनीस पवित्र आत्म्यान भरलेले आनी ते म्हणून तूं पवित्र पुस्तक जाणा आसलेले. अशें आयज आमी पयले वाचपान पळयता. आमी पवित्र आत्मा आमचे सगळे आसा आनी जेजूय आमचे सगळे आसा म्हणटच आमच्यो कोरण्यो बऱ्यो जावंक जाय. पूण बऱ्यो जावंक ना त्यो जातात आनी ह्या फुडें अदिकूय करच्याक आमी ताची कृपा मागया. पयले वाचपान जशे भाशेन आमी पळयलां ते मागीर दुसऱ्यांची सेवा करूंक लागतात. असली सेवा करच्याक आमकां कृपा मेळ्ळ्या पुरो म्हणून ह्या मिसान आमी आतां थोडो वेळ मागया. आमचे हात बरोबर जोडया, दोळे बंद करून पाट स्ट्रेट दवरया आनी जेजूक आमी हाजीर जावया. प्रत्येक सुस्कारांत तो आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत भरोन येता. सुस्कार भायर सोडटना सगळे आमचे भितर हात इतलें ताचेर दवरया. तातूंतली तो आमकां स्वतंत्रताय दितलो, बरें पळय तें अदीक वाडयतलो आनी ताच्या गुणांनी तो आमकां भरतलो. बरीत आसा ताका आमी हाजीर जावया. सगळीं आमचीं इंतेसां जीं आमी सुरवातेक मांडलेलीं ती परतून आमच्या मनांत हाडया आनी जेजूक ती भेटोवया. ह्या वेळार हे मागणें आमी सोरपोदेदार बापाक करया. सोरपोदेदारा आनी काकळुत्सरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थनांक उबारता. ती कोणवाळेन आयकून घे.
ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतर खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यार्थ्यांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिनवासता आनी तुजे उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. पृथ्वीन दिला आनी वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक जय. देवाचो पूत आमच्या मनशा शैलीचो भागीदार जावंक पावलो. तशेंच ह्या उदकाचे आनी ताका सोरांचे खणे वरवीं आमी ताच्या देव संवाद वांटो घेवंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काल्यान सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका हो उंडो भेटयता. दाखवालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो आत्मीक पिवण जातलो. सर्वेस्पराक जय. म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बोलये वरवीं आमीच तुका सदां समर्पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचें सोवें आसूं, तुमचेंय सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर्वकाली आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाच्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. सासणाच्या जिविताक जल्मल्लीं उजवाडाचीं भुरगीं ताणें आमकां केलीं आनी बावार्थ्यांक उगडलीं दारां सर्गीचीं. आमा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जवणपणान सगल्यांक नवें जिवीत उपजवता. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीच्या सोर दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार, पवित्र पवित्र पवित्र. दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवीन येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र.
तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरोन सोंसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक करोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. ह्या वेळार जीं आमची मेलिल्लीं आसा तितल्यांची आमी आठवण करया. आनी जीं ह्या संवसारांत ह्या दिसांनी ह्या म्हयन्यांनी मेलिल्लीं आसा तितल्यांकूय आमी देवाच्या ताब्यांत करया. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलिल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती, तुजे पोती बागयोन झुजे बागयोन दोर्म दूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर, बागयोन फ्रांसीस शावेरा बरोबर, बागयोन जुजेवाजा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, सगलीं आमची इंतेसां मनांत धरून जेजून आमकां शिकयल्लें मागणें आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान ह्या संवस्कार आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवट की पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोर्मदुतांक म्हणलें आनी ह्या वेळार आमकां ह्या मिसांत हाजीर आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणें तिका शांती दी.
आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं, तुमचेय सोबे आसूं. एकामेकाक जेजूक एकवटोन शांती दिवया. देवाचे शेळये, संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये, संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये, संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सुम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. ह्या वेळार आमी जेजूक आमचे कुडींत मनांत ओतम्यात, म्हणजे काळजांत शेवता, पूण ओत्मीकपणी. तर हे मागण्या ताका म्हणून दोळे धांपून ताका शेवया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिल्लो कदींच कोडसरूंक म्हाका निर्मू नाका. आमेन. दोळे धांपून जेजूक आमचें सगळेंच जिवीत समोर पुया. घे दोनया, म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. ताणें आपल्या उगडासाक हें संस्कारलेलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फर्मायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडो म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. तुमकां सगल्यांक दिनवासता, कित्याक तुमी व्हडा भोक्तीन ह्या मिसान वांटो घेतलेलो आसा. भाग्यवन फ्रांसीस शावेर आमचे पासत मागता, आमकां राखता आनी सांबाळटा. इतलीं वर्सां जेन्ना आमच्यो गरजो आसलेल्यो ताचे कडेन मागलें, ताणें आमकां तें फावो केलेलें आसा. केन्ना केन्नाय थोडीं वर्सां जालेलीं आसात तें मेळच्याक, पूण शेकी ताणें आमकां फावो केलेलें आसा. ताका दिनवासया आनी आमचें जिवीत ओदीक जेजूक भेटोवया. सर्वेस्पोर तुमचें सोबें आसूं, तुमचेय सोबें आसूं. आनी सोर पोदिदार देव, बाप
आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा, आमचो दृढ विस्वास तुजे सदांच आसा म्हूण आमी कसल्याय संकश्टांक फुडो करूंक भियेना. कित्याक तुवें आमकां केन्नाच सोडूंक नाय, पूण तुज्या आसऱ्या खाल सदांच आमकां राखल्याय आनी सांबाळल्याय. हाल्लींच कोवीड-19 हें पॅन्डेमीक वायरस आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेलें आसून लोकांक ओजारांनी मारून उडयत आसा. पूण तुज्या आसण्यांक आनी मागण्यांक लागून आमकां गोंयकारांक ह्या पिडेंतलीं तुवें निवारलीं. ह्याय फुडें आमकां राखतलोय आनी सांबाळटलोय म्हूण आमकां खात्री आसा. आनी आमकांच न्हय, पूण सगल्या इंडियेच्या आनी संवसाराच्या लोकांक तुज्या आसरा खाल दवरून आमकां सगल्यांक ह्या पेस्त पिडेंतलीं वाचयतलोय म्हूण बोरवांसो आसा. ही कृपा आनी मागणें बापाक मानता तसलें जाल्यार तुजे विनोतीन तें शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाकाणटा. आमेन. San Francisco Xaviera, तुझी कुडू गोंया शारा, तू जेजूच्या सैनिका सदांच जैतिवंत कर म्हाका. तू जेजूच्या सैनिका सदांच जैतिवंत कर म्हाका. San Francisco Xaviera, तुझी कुडू गोंया शारा, तू जेजूच्या सैनिका सदांच जैतिवंत कर म्हाका. तू जेजूच्या सैनिका सदांच जैतिवंत कर म्हाका.